माथेव प्रमाणे शुभ वर्तमान 5 ओळी 1 ते 26. दोंगरार दिल्लो उपदेश. लोकांच्यो उरपुंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचें शीस ताचे सोरशें आयलें. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. भाग्यां खुशे मनान गरीब तीं सुभागी, सुर्गींचें राज तांचें. रुदोवन करतात तीं सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. भोली तीं सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात तीं सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ तीं सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोळ तीं सुभागी, तीं देवाक पळयतलीं. शांती करतात तीं सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात तीं सुभागी, सुर्गींचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमचे आदीं प्रवाद्यांक तसोच तांणी दुमाळो दिला. मीठ आनी उजवाड. तुमी प्रितुमेचें मीठ. पूण मिठाची खारसाण बिगोडली जाल्यार ती ताका कशे भाशेन परतून दिवंक जायत? तें फकत भायर उडोवचें आनी पांयां तळा मोस्तूंचें, आनीक कित्याकूच उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक दांपून दवरूंक कोणूच पणटी लायना. घरांत आसत्या सगळ्यांक तिचो उजवाड पडूंक ती एका पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोरजोळून दी. समूर्तीचो आनी प्रवाद्यांचो अर्थ. समूर्त ओ प्रवादी हांकां काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजू नाकात. तांकां काडून उडोवंक न्हय, पूण संपूर्णायेक पावोवंक हांव आयलां. खरेंच तुमकां सांगतां, स्वर्ग आनी संवसार सोरो पर्यान घडोवंक जायत तितलेंय घडले शिवाय समूर्तींतलें एक सगळ्याहून ल्हान अक्षर ओ अक्षरांक लायिल्ली एक सुपुल्ली कुरू लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोण ह्या सुपुल्ल्या आज्ञा भितरली एक पर्यान मोडतीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सर्गींच्या राज्यांत सगळ्याहून ल्हान म्हूण लेखतलो. पूण त्यो सांबाळतीत आनी हेरांक शिकयतीत, तांकां देव सर्गींच्या राज्यांत व्हड म्हूण मानतलो. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तें करूंक शास्त्रियां आनी फारिजेवां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार सर्गींच्या राज्यांत तुमी भितर सरचीच नात. राग आनी दुस्मानकाय. जिवेशी मारूं नये. पुरोजांक अशें सांगलोलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिवेशी मारतीत तांचेर न्याय सभेचें खास्तीचें फर्मोण पडटलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दवरता जाल्यार ताचेर खास्तीचें फर्मोण पडटलें. कोणूय आपल्या पेल्याक तूं गोळयो म्हणटीत जाल्यार ताचेर महाधर्म सभेचें खास्तीचें फर्मोण पडटलें. आनी कोणूय ताका तूं देवधर्म नासलोलो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या यमकुंडाची खास्त ताका फावो जातली. म्हणटोच तुजें दान वेदेशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जायत जाल्यार थंयचरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं संधान कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान बेठोय.
तुज्या वाद्या लागीं उपरासलेलो तोंटो ताचे बरोबर वाटेर आसतानाच बरे भाशेन सोंपय, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दितीत बी आनी नितीदार तुका चौकीदारांच्या ताब्यांत घालून बंदकुणींत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगतां, तुजो निमाणो पावसऱ्यान तुवें फारीक करीसोर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना.